नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमुगाचे होकार सविस्तांक मकर संक्रांतीची खुशाल बरीत परबी भेटयत हांव दीप्तिका गोडकर गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरुवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय चमकेल खबरो। पर्यटन सुरळीतपणान जावपा खातीर हाडटले नवीन प्लान पर्यटक दलाल टॅक्सीकारांचे प्रश्न आनी दर्यादेगांचेर ढेपी गोरवांच्या विशयाचेर गोंय पर्यटन बोर्डाच्या बसकेत जाली चर्चा मंत्री रोहन खंवटेची माहिती। आमदार शिवाजी पाटीलान चंदगडच्या चिकन व्यावसायिकांचे प्रश्न घाले मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांच्या कानार चंदगड आणि गोंय पोल्ट्री संघटनेची बसका घेऊन व्यावसायिकांमध्ये निर्माण जाल्ले कोफुसांव सुटावे करपाचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन। इतिहासीक महत्व आशिल्ल्या कांपालावेल्या बांदोडकार खेळा मैदानाक सापडलो मुहूर्त रोखडोच हातान घेतले खेळा मैदानाचे काम खेळा मंत्री गोविंद गावडेची माहिती। मडगांव आणि फातोर्डा उबारिल्ली बेकायदेशीर 4 दुकानां केली सील उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान केली कारवाय। सतरा ते 26 जानेवारी मजगती जातलो 28वो लोकोत्सव कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेची माहिती। वेगवेगळ्या 20 राज्यांतल्यान 600 कलाकार जातले वांटेकार। आणि राजधानी पणजेत कदंबाचो स्मार्ट प्रवास जावन रावला मर्यादित जाणट्यांक तशेंच कांय विद्यार्थ्यांक स्मार्ट बशींनी प्रवास करपाक मेळना लोकां मदीं नाराजी। आता खबरो विस्तारान पर्यटन सुरळीतपणान जावपा खातीर नवीन प्लान हाडटले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। पर्यटन धोरण दर्यादेग वाठारांत भटकी जनावरां टाउट्स तशेंच टॅक्सीकारांचो विशय अशा जायत्या समस्यांचेर मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ल्या गोंय पर्यटन बोर्डाच्या बसकेत चर्चा जाली अशें मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। गोंय पर्यटन मंडळाच्या बसके उपरांत खंवटे उलयतालो। बोर्ड फॉर्म जाला त्या गोवा टुरिझम बोर्डाच्या प्रमाणे इट इज मॅन्डेटेड दॅट वी हॅव मिटिंग्स एवरी 6 मंथ्स आनी ही मिटींग पेंडींग आशिल्ली ती मुख्यमंत्र्यान घेवपाची गरज आशिल्ली ती ताणें आज घेतल्या। वेरियस गोवा टुरिझम बोर्ड म्हणल्यार इज द ओनली बोर्ड इन द कंट्री वीच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ 50% ऑफ इंडस्ट्री एंड 50% ऑफ गव्हर्नमेंट टू सीट टुगेदर एंड डिस्कस द होल मॅटर वेदर इट रिलेटेड टू पॉलिसी। खूब जाणांचे प्रश्न आसता पॉलिसी खातीर कितें चिंतता तुमी कितें करतात सरकार कितें रिफर करता खूब आसता। हे सगळे गजाली गोवा टुरिझम बोर्डाच्या एजेंड्याचेर टॉपीक घेवन एक विशय जे इम्पॉर्टंट आसा ताजेर आमी चर्चा करून फुडें तोडगो काडटात। आजूय मिटींग घेवन मुख्यमंत्र्यान थोडे डायरेक्शन दिल्या वेन इट कम्स टू ईज ऑफ डुईंग बिजनेस जावं बाकीच्यो गजाल्यो जावं जातूंतल्यान इंडस्ट्रीनूय आपले कितें विशय आसा ते मांडल्या। दीस इज फॉलोईंग येस्टरडेज मिटींग। कालची मिटींग आमी स्टेक होल्डर्सां कडेन पूर्ण दिवस करून काडले वेगळे वेगळे तो प्रेजेंट करून दिलो आनी जंय डिपार्टमेंटली वी नीड टू हॅव इंटरवेंशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ते आमी सजेस्ट केल्ले आसा कित्याक शेवटी टुरिझम एक डिपार्टमेंट बट टुरिझम इंडस्ट्री इज अ कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मागीर ते कुत्रे आनी गोरवां हाजेर आसूं दर्यादेगेक आसूं ना जाल्यार रस्त्यार थोडी गार्बेजाचे इश्यूज आसूं हे जे एक जे टाउट्साचो विशय आसूं हे वेगळे डिपार्टमेंट्साक कन्सर्न आसा ताजे खातीर वी हॅव आस्क्ड फॉर हिम टू कॉल फॉर अ मीटिंग विथ द चीफ सेक्रेटरी फर्स्ट एंड देन डू अ प्रेजेंटेशन ऑफ द एक्शन टू बी टेकन विथ द चीफ मिनिस्टर टू बी प्रेजेंटेड। सो म्हाका दिसता कालच्यान जी मिटींग सुरू जाल्या जी आज बोर्डाची मिटींग जावन रोखडोच आमी ह्यो मिटींग घेतली जातूंतल्यान एक क्लियर कट प्लॅन वन इज टू एब्जॉर्ब एंड रिओरियंट आनी रिलोकेट थिंग्स वीच हॅव बीन कन्सर्न्स फॉर गोवा। टेक्नॉलॉजी टू बी एडॉप्टेड बाय टॅक्सी जावं बाकीच्यो जावं ह्यो सगळ्यो गजाल्यो चर्चेक हाडल्यो आनी म्हाका दिसता येता त्या दिसांनी वी वील हॅव टू मेक अ व्हेरी क्लियर प्लॅन ऑफ एन्श्युअरिंग दॅट टुरिझम गूड टुरिझम टेक्स प्लेस। बाकीचे विशय इन टर्म्स ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेंट्रल फंडेड प्रोजेक्ट्स कितें आसा ते इन्फॉर्मेशना खातीर दिल्ले आसा आनी बोर्डाची मिटींग जावन फुडें आतां वता आसतना जे तांणी डायरेक्शन दिल्या ते मिनिट्स भायर सरता फुडें वी वील एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू मूव फास्टर ऑन दीस पर्टिक्युलर एरियाज। कोण कितें म्हणटा ताजे पेक्षा फिगर्स हॅव स्पोकन आनी दीस फिगर्स शूड प्लग द टायप ऑफ मलायनिंग ऑर मिसकम्युनिकेशन ऑर फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करपाक इल्ल्या सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सरान ट्राय केल्लो। लेट अस नॉट कीप गिविंग मोर एंड मोर इम्पॉर्टन्स टू दॅट। नंबर्स हॅव बीन रिस्पेक्टेबल बेटर देन लास्ट इयर एंड लेट अस वर्क फॉर बेटर नंबर्स एंड बेटर टुरिझम दिस इयर। महाराष्ट्रातल्या चंदगड मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी पाटील चंदगडाच्या चिकन व्यावसायिकांचे प्रश्न मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांच्या कानार घाले। बेगीनूच चंदगड आणि गोयच्या पोल्ट्री संघटनेची बसका घेऊन दोनूय राज्यांमधल्या व्यावसायिकांमध्ये निर्माण जाल्ले कोफुसांव सुटावे करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्ल्याचे आमदार शिवाजी पाटील यांनी सांगला।
चंदगडचे चिकन व्यावसायिक बरे कोंबड्यो हाडिनात म्हणून गोयच्या व्यावसायिकांची कागाळ आशिल्ली। ह्या विशयावयल्यान चंदगड आणि गोयच्या चिकन व्यावसायिकां मदीं कुफसाव सुरू आशिल्ले। ताकाच लागून चंदगडच्या चिकन व्यावसायिकांनी गोंयांत कोंबड्यो सप्लाय करपाचे बंद केल्ले। देखून गोंयांत चिकनाचो उणाव निर्माण जाल्लो। मंगळारा चंदगडच्या चिकन व्यावसायिकांचे प्रश्न घेवन आमदार शिवाजी पाटील हांणी गोयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची भेट घेतली। हे भेटीत दोनूय राज्यांतल्या व्यावसायिकां मदीं सुरू आशिल्ले कुफसाव सुटावे करपाचे आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ल्याचे आमदार शिवाजी पाटील हांणी सांगले। ऐकात तांचे म्हणणे। मी आमदार शिवाजी पाटील चंदगड विधानसभा आणि आज मुख्यमंत्री साहेब आमच्या एक पक्षाचे नेते आहेत आणि आदरणीय मुख्यमंत्री साहेबांनी आज वेळ दिली। संक्रांतीच्या शुभेच्छा द्यायच्या होत्या आणि कारण होतं आमच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड मतदारसंघातून जे पोल्ट्रीच्या गाड्या येतात त्या गाड्यासंदर्भात थोडंसं काहीतरी आपल्याला सहकार्य करावं, कारण आमच्याकडे पोल्ट्रीचे प्रचंड असे उद्योगधंदे आहेत आणि 25-30 वर्षापासून कायमस्वरूपी आपल्या गोव्यातल्या जनतेची एक त्यांचं नातं जुळलेलं आहे आणि आज महाराष्ट्रामध्ये भाजप सरकार आहे, आज गोव्यात भाजप सरकार आहे आणि त्यामुळे आमची ही मदत जनतेला याचा लाभ व्हावा या दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्री साहेबांनी अतिशय मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करेन की त्यांनी सांगितलं की समोरासमोर आमचे गोवा पोल्ट्री असोसिएशनचे जे मालक संघटना असेल आणि तुमची घेऊन एकत्र आपण बैठक घेऊन आपण मार्ग मोकळी करूया असे सांगितले। जो गोव्याचे कायदे कानून आमच्या पोल्ट्रीधारकांना मान्य करून त्यांच्या नियमानुसार आपल्या गाडीचे काय व्यवस्था असेल, गाडी अडचण ते आपण कुठल्याही तुमच्या शर्तीचा भंग होता कामा नये या हिशोबाने मला सांगितलं आणि आम्ही व्यवस्थित पालन करू आणि आम्हाला म्हणजे त्यांच्या अटी शर्ती तुमच्या गोवा विभागाच्या कायदे कानूनच्या ज्या असतील त्या आपण अतिशय व्यवस्थितमध्ये आपण त्याचं पालन करू आणि चांगल्या प्रतीचे आपण कोंबडी व्यवसायामध्ये चांगल्या प्रतीचे आपण दर्जेदार आपण मांस आपण गोव्या आमच्या बांधवांसाठी आपण उपलब्ध करू आणि समंजसपणे मार्ग आपण मोकळा करू असं ते आश्वासन साहेबांनी दिलं आणि संयुक्त आमची बैठक होईल। पण हे का असा हा इश्यू झाला, तुम्हाला काही शॉर्टेज पण झालेली नाही? काय शॉर्टेज झालं की काय कोंबड्या त्यांचं साहेबांचं म्हणणं होतं की कोंबडी इथं आल्यानंतर तो जो कचरा असतो ते कचऱ्याचा विल्हेवाट आम्ही कसं लावायचा त्यासाठी आपल्याला त्याची पण काळजी घ्यायला लागेल। त्यांनी ते सक्तीने आणि एकदम सख्तपणे सांगितले, आदेश दिलेत की ह्याच्यामध्ये एकदम कठोर पालन करायला लागेल, कारण त्या कचऱ्याचा हा विषय खूप गांभीर्याने आपलं मुख्यमंत्री साहेबांनी घेतलेला आहे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। इतिहासिक महत्व आशिल्ल्या कांपालावेल्या बांदोडकार खेळा मैदानाच्या कामाक निमणो मुहूर्त सापडलो। या खेळा मैदानाचो प्रकल्प रोखडोच आमी हातान घेतले अशी माहिती खुद्द खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिल्या। पळयात पुराय बातमी। ऐतिहासिक बांदोडकर खेळा मैदानाच्या कामाक निमणो मुहूर्त सापडलो। रोखडेच या खेळा मैदानाचे काम हातीन घेतले अशी माहिती खेळा मंत्री गोविंद गावडेन दिली। हे खेळा मैदान युनिक पद्धतीन बांधतले अशे गोविंद गावडेचे म्हणणे। Rampal football ground, again and again I am telling you that ground is not in possession of the Director of Sports and Youth Affairs. It is done by the Smart City. No, I don't know whether they are going to hand over to us or not. I don't know. We have not moved any letter of correspondence from the Smart City, or it is vice versa. That we will take it into the unique project astolo, so we are planning for that. So you are planning for that? Yeah. So by when you will be come out? No, definitely actually. By when? No, actually already आम्ही in pipeline आमचं आमचे पहिलूचे मुख्यमंत्री फर्स्ट चीफ मिनिस्टर त्यांची जे यादी होती आणि ताणीन तो बांदोडकर ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड तो मोठे स्वरूप त्याला दिवपाचे आम्ही ऑलरेडी वी हॅव टेकन अ डिसिजन अँड आय थिंक नेक्स्ट फायनान्शियल इयर वी आर गोइंग टू टेक दॅट। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मडगाव आणि फातोर्डा वाठारात बेकायदेशीरपणान उबारिल्ली दुकानां गोय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सील केली। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ही कारवाय केली। सोमारा वाटत 16 दुकानां जाल्यार मंगळारा 4 दुकानां सील केल्यात। काल साकून मडगाव आणि फातोर्डा मेळून जवळ 38 हॉटेलां जावं बाकीचे बिझनेस एस्टाब्लिशमेंट आसात ते सील करपाचे प्रोसेस चालू जाला आसा। ही ऑर्डर जी आसा ही हायकोर्टाच्या हाजे वयल्यान एक PIL घाल्ले
अँटोनियो आल्वारीस म्हणटाले साळकेलेकाक लागून आनी ताका लागून ही जी दुकानां आसा ती सील करपाची प्रोसेस पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हायकोर्टान नोटीस दिल्या. त्या प्रमाणे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान नोटीस काडिल्ल्या प्रमाणे मामूलदार, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय आनी पुलीस प्रोटेक्शना भितर ही दुकानां सील करपाक वतात. काल 16 दुकानां सील केल्लीं आनी आज आतां सद्या पर्यंत 4 दुकानां सील जाल्यात आनी 2 दुकानां जे सील करतले आयज आनी मागीर ही कारवाय बंद जातली. ताजे नंतर परती जी दुकानां उरतात ती दुकानां आसात ती मागीर काही दिसांनी सील करतले, कारण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी कितें काम आसा अशें तांच्या अधिकाऱ्यान सांगिल्लें आसा. आनी जो पर्यंत तांकां कन्सेंट मेळना तो पर्यंत ही दुकानां सील उरतली. म्हणून ती खातीर मडगांवचें नांव गौरव करून वळखलें. 28वा लोकोत्सव येवपी 17 ते 26 जानेवारी मजगती जातलो. अंदू लोकोत्सवात देशातल्या वेगवेगळ्या 20 राज्यांतल्यान लागीं 100 कलाकार वांटेकार जातले. तशेंच 550 स्टॉल्स आसतले जाल्यार 9000 हस्तकलाकार हाजीर आसतले. आजच्या जवळ 17 तारीख ते 26 तारीख लोकोत्सवाची मोठे उमेदीन जे लोक पळयतात. तो लोकोत्सव 17 तारखेक बरोबर 6:30 वरांचेर ताजें उद्घाटन जातलें. ह्या उद्घाटन सोहळ्याक आमचे आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री, त्याच प्रमाणे खासदार आदरणीय श्री सदानंद शेट तानवडे, आमचे श्री मेयर, त्याच प्रमाणे हांव, हेजे बरोबर आमचे संचालक, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी यांच्या उपस्थितीत हो उद्घाटनाचो सोहळो ह्याच कला अकादमीच्या दर्या संगमात. लोकोत्सवाक एकंदरीत जवळ 20 राज्यांचे आर्टिस्ट आणि आर्टिजन्स, हँडीक्राफ्ट्स हे सगळे आपापली कलाकृती जी असतात, खास करून आपल्या हातांनी विणलेली, त्याच प्रमाणे ह्या लोकोत्सवाक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि गोवा ह्या राज्यांतले विविध आपले कुझिन जे आसा, आपले खाण पिणे जे आसा ताजे वेगवेगळे पदार्थ सुद्धा आसतले. हो लोकोत्सवाची सुरवात सकाळी 10 वरांपासून ते रातचे 10 पर्यंत आसतले. हो जो एकंदरीत लोकोत्सव जो आसा त्या लोकोत्सवाक वट्ट 600 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो प्रत्येक राज्यांचो जो फोक फॉर्म जो आसा तो प्रेझेंट करतले. गोंयचे वट्ट 20 जे पंगड जे आसा त्या ह्या 10 दिसां भितर आपली कला परफॉर्म करतले. परत हांव तुमकां याद करून दिता, एक वेळ असो आशिल्लो फक्त ओन्ली 2 किंवा 3 पंगड गोंयचे ह्या लोकोत्सवाक पार्टिसिपेट करताले. आज ज्या वेळाचेर हांवें टेक ओवर केल्ले आशिल्ले त्या दिसा पासून आमी वट्ट प्रत्येक नामणेचे जे फोक ग्रुप्स जे आसात त्या फोक ग्रुपाक आमी इन्वायट दिल्लो आसात. हो जो एकंदरीत जो लोकोत्सव जो आसा तो वेस्ट झोन कल्चरल सेंटर आणि गोंयचे कला आणि संस्कृतीक संचालनालयाचे जोड पालवान हो मोठ्या प्रमाणात घडोवन येता. ज्या लोकोत्सवाची नॉट ओन्ली गोंयकार पण बरेचशे इंडियन टुरिस्ट म्हणून नाका, डोमेस्टीक टुरिस्ट म्हणून नाका, जे खास करून हो लोकोत्सव ज्या वेळाचेर जाता त्या वेळाचेर गोंयान येवपाचे, सहलीक येवपाचो एक प्रयत्न करता, ते बुकींग करता. तळागाळात सुद्दां हेजो लोकोत्सवाची अवेरनेस जाल्लो आसा. हे ह्या एकाच कलाकृतीन आमकां उदाहरण आमकां पळोवपाक मेळटा. म्हणून एक खास वैशिश्ट्य आमी ह्या लोकोत्सवाक इंट्रोड्यूस केल्ली आसा ती म्हणल्यारूच ट्रायबल विलेज क्राफ्ट्स ह्या संदर्भात, आणि ती सुद्धा तसोच तरेची 17 ते 26 तारीख पर्यंत आसतले. एक वेगळ्या तरेची एक संकल्पना ह्या पासूनच आमी सुरवात करपाची केल्ली आसा, जेणे करून तांचो जो स्पेशल जो प्रॉडक्ट जो आसा तो प्रॉडक्ट आणि तांची ती स्किल्स जी आसा ती स्किल्स सुद्धा ह्या संपूर्ण आर्टिजनाक एक प्लॅटफॉर्म मेळचो ह्या माध्यमांतल्यान हो एक प्रकार आमी आज मुखार हाडपाचो केल्लो आसा. कदंबा महामंडळान तशेंच स्मार्ट सिटीन ट्रान्झिट कार्ड सेवा सुरू केल्या. ह्या कार्डाचो बऱ्याच लोकांक फायदो जाला, पूण जाणट्यांक आनी कांय विद्यार्थ्यांक ह्या सेवेचो लाव घेवपाक मेळना. बशींनी प्रवास करतले जाल्यार एक तर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड ना जाल्यार स्मार्ट फोन तरी जाय, पूण कांय जाणट्यांक तशेंच विद्यार्थ्यांक हे सेवेचो लाव घेवपाक मेळना. पळयात पुराय बातमी.
स्मार्ट सिटीत कदंबाच्या इलेक्ट्रिक बशींनी प्रवास करतले जाल्यार जाणटे तशेंच कांय विद्यार्थ्यांचेर मर्यादा येतात. जाणट्यांक जाल्यार ह्या सेवेचो लाव घेवपाकूच मेळना. कित्याक तर एक तर तांचे कडेन स्मार्ट कार्ड नासता आनी दुसरी गजाल म्हळ्यार तांकां स्मार्टफोन वापरपाक कळना. दुसरे वटेन कांय विद्यार्थ्यांनी हे स्मार्ट कार्ड करूंक ना, तशेंच कांय जाणां कडेन स्मार्टफोनूय ना. ताका लागून राजधानी पणजेत कदंबाच्या इलेक्ट्रीक बशींनी तांकां प्रवास करपाक मेळना. म्हाका दिसता आमकां ते सिनियरांक प्रॉब्लम जातले बिकॉज वी डोंट हॅव अ कार्ड. Okay. So if they use cash for us, it will be beneficial. Yeah. Seniors, yes. Okay. Because most of the seniors, they don't want to use a GPay and all the mistaken ani kite button it will go somewhere else. Very good. Yeah. System is very good. Okay. तुम्ही आता स्मार्ट कार्ड केला? ना करपा दिल्ले पण हांवें ते कलेक्ट करून. हां. म्हणजे कलेक्ट करपाक जाय ते कार्ड. डायरेक्ट भितर एंटर जावन तुमो ॲप ओपन करून ताजेर पैसे ट्रान्सफर करचे पडटा टिमो मनीचेर आनी ते मागीर थंय वचून ते डेस्टिनेशन घालून बस घालून स्कॅन करचो पडटा पे करचे आनी ते नासल्यार 5 रुपीज करचे पडटा एड जाल्यार 10 रुपीज. हां तशें. ओके. आतां तुवें कितले रुपयाचें केलां? हांवें 125. ओके. सो तुका कितले दीस मेळटले आतां? 2 months मेळटा. ओके. येस. 5 हां तशें. येस. तूं स्टुडंट न्ही? येस. थँक्यू. ओके. तुमी आतां कित्याक बसीन चडोंक ना? ते बस आमकां तो कंडक्टर घेयनालो, तो ड्रायव्हर आसलो तो. कित्या खातीर? ते आमचे कडेन कॅश नासले. ओके. सो तो म्हणटालो आमकां जीपे कर म्हणल्यार कार्ड जाय सांगलेलें. हय. सो ओके. कॅश आमचे कडेन आहा पूण आमी जीपे आमकां भुरग्यांक दिना यूज करपाक. हय. आमी अंडर एज आहा. हय आमकां खबर पासून नासली. ओके. पूण तुमकां कार्ड करपाक लायलां? कार्ड आमकां सांगूंकूच ना कार्ड कर. आमकां स्कुलान सुद्दां कांय सांगूंक ना कार्ड करपाक जाय. ओके. स्कुलान इम्पॉर्टंट तुका सांगप की पयलीं कार्ड करपाक जाय जाल्यार सांगूंक ना. ओके. आनी आतां तुमी कशी वचपाची तर? आतां पळयात तेणे मम्माक आपयला. ओके. पप्पाक आपयला. तुमी खंयसून ती? फाटल्यान फाटल्यान हांगा तालिगांव वेसार कॉलेज. आं ओके ओके ओके. सेंटर. ओके. स्मार्ट सिटीत प्रवास करपी 503 लोकांनी ट्रान्झिट कार्ड केला. हातून 112 ज्येष्ठ नागरिकांनी ट्रान्झिट कार्ड केला. 112 विद्यार्थ्यांनी घेतला सेवेचो लाव. 622 लोकांनी केला ट्रान्झिट कार्ड. तशेंच गोंयभर 2479 लोकांनी ट्रान्झिट कार्ड केला. हातून 20 दिव्यांग, 246 ज्येष्ठ नागरिक, 584 विद्यार्थी जाल्यार 1629 लोकांनी घेतला सेवेचो लाव. आतां पळय कितें आसा न्हू आतां स्मार्ट सिटी बसी पळय चलता थंय स्मार्ट कार्ड इश्यू केल्ले आसा पूण एट द सेम टायम एट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आमी कदंबान एक स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड टॅपिंग कार्ड लॉन्च केल्ले. ते 18 डिसेंबर लॉन्च केल्ले आनी ताचो आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळिल्लो आसा. आतां टोटल एज ऑन डेट 2479 कार्ड्स गेल्या आनी कॅटेगरी वायज तर सांगतलो जाल्यार तुका जनरल 1629 आनी पर्सन विथ डिसेबिलिटी 20, सिनियर सिटीजन 246 आनी स्टुडंटांनी 584 कार्ड्स घेतल्या. आतां सिनियर सिटीजन आनी स्टुडंट्स पळय आसा तांकां 50% डिस्कावंट मेळटा आनी पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा ताका टोटल फ्री ट्रॅवल. आनी हे पळय कार्ड आसा न्ही आमचे स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड ते टॅपिंग कार्ड पळय आसा ते आमचे सगळे गाडयेचेर चलता. जावं कदंबा, स्मार्ट सिटी, पणजे चलता त्यो म्हाजे बसीस. आनी जेन्ना ते कार्ड टॅप करता तेन्ना कमिटराक एक 10% फेराचेर डिस्कावंट मेळटा. ओके. आनी पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा ते टोटल फ्री. ओके. तांकां फ्री मेळटा. हय. आनी हे पळय कार्ड आसा ते ऑनलायनूय एप्लाय करपाक जाता. ती एक ऑनलायन सायट आसा आमची https://cashless.ktcl.gov.government.in हाजेर वचपाचें आनी कितें डेटा जाय ती फील करपाची. आनी जेन्ना आनी तूं एक ऑप्शन येता तुका तूं खंय कार्ड डिलिव्हर करपाची ते आमचे कदंबाचे बस स्टँड पळय आसा न्ही
तुम्ही खंयचे ऑप्शन एक्सरसाइज करपाक जाता, तुका काणकोण जाय और सांखळी जाय वाळपय जाय ते थंय मागीर ते धाडून दितले वेरी नेक्स्ट डे. म्हणजे सर हे ओव्हरऑल कार्ड आसा? हय ओव्हरऑल. ओके. हे सगळी गाडीचेर चलता. हे कोण कार्ड यूज करपाक शकता. सपोज घरचे एक हेड ऑफ द फॅमिली एक हजबंडान घेतले ते ताजे बायलेनी वापरपाक जाता, ताजे बापायन आवय कोणें वापरपाक जाता ते. म्हणजे ताणी त्याच मनशान वापरपाचे तशें कांय ना. आता हे कार्ड पळय लॉन्च केला ते लोकांच्या सेवे खातीर केल्ले आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मिरामार दर्यादेगेची सामकी चवथिकाय जाल्या. कोट्यांनी रुपया मोडून सरकारान मिरामार दर्यादेग वाठारात सुशोभीकरण केल्ले, मात आतां सरकाराक मिरामार दर्यादेग वाठाराचो विसर पडला काय असो प्रश्न उपरासला. राजधानी पणजेतलो पर्यटकांचे लक्ष वेधून व्हरपी मिरामार दर्यादेगेची सामकी चवथिकाय जाल्या. कोट्यांनी रुपया मोडून सरकारान मिरामार दर्यादेग वाठारात सुशोभीकरण लेगीत केले, मात आतां सरकाराक मिरामार दर्यादेग वाठाराचो विसर पडला काय कितें असो प्रश्न उपरासला. मिरामारच्या ह्या बाबत परिस्थितीचेर थळावे लोक तिडक उक्तावन बेजारले. आता भायल्यान आयिल्ले पर्यटक लेगीत मिरामार दर्यादेगेचेर पातळिल्ल्या कोयराची स्थिती पळोवन सरकाराचेर टिका करपाक लागल्यात. हम सूरत गुजरात से आए हुए, यहाँ पे मीरामार बीच पे घूमने, गोवा में पैकेज लेके घूम रहे हैं. आज बीनाबाद बीच पे आए, यहाँ पे बहुत गंदगी है. यहाँ की गवर्नमेंट को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए. यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट भी ज़्यादा आते हैं. जब यहाँ क्लीननेस होगी तो यहाँ पे ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट एक्टिव होंगे और यहाँ इंडिया की इनकम बढ़ेगी. सरकार की गवर्नमेंट जितना ध्यान ज़्यादा देगी उतना अच्छा रहेगा. यहाँ पे लोकल इंडियन पब्लिक भी आती है और यहाँ की गवर्नमेंट को यहाँ पे ज़्यादा क्लीनिंग पे ध्यान देना चाहिए. राजधानी पणजे शहरांचो हो एकुलतो एक बीच म्हणू शकता आमी मिरामार बीच. पूण टुरिजम सीजन हो सुरू जालो. टुरिजम सीजन सुरू जावन न्यू इयर जाले आनी आतां चालू आसा जानेवारी म्हयनो. जाल्यार जानेवारी म्हयन्याच्या आयज 13 तारखेक सुद्दां तुमी हांगा फाटल्यान पळोवंक शकतात कसो हांगा कचऱ्याचो डंप हो जो गाळ सगळे येयल्लो आसा तो मांडवी नदींतल्यान जो व्हांवून येयल्लो, जो पावसान व्हांवून येयल्लो हो सगळो गाळ आसा आनी तो हांगा कसो हांगा राशीर मारून दवरलेलो आसा हो तुमी हांगा पळोवंक शकतात. हो जो मिरामार बीच आसा तो मिरामार बीचाची दुर्दशा ही अशी जाल्ली आसा की हांगा जे ऑथॉरिटी आसा ती ऑथॉरिटीचे कांयच लक्ष गेल्ले ना हे आमी पळोवंक शकतात. आतां येवया आमी ब्युटिफिकेशन जे काम केल्लें आसा त्या ब्युटिफिकेशन कामाचेर. हे स्मार्ट सिटीन काम केल्लें, स्मार्ट सिटीचे प्रोजेक्टा अंडर हे जे मिरामार बिचाचे ब्युटिफिकेशन जे काम आशिल्लें ते केल्लें. पूण आयचे तारखेक पळोवपाक गेलो जाल्यार हांगा ब्युटिफिकेशन कामाचे मेंटेनन्स अशें म्हणटा ते कांयच जाल्लें ना. सो हांगा खंय तरी एक स्पेशल लक्ष टुरिजम डिपार्टमेंटान तशें कन्सर्न ऑथॉरिटीन स्मार्ट सिटीन आपले मेंटेनन्साचे पूण एक स्पेशल लक्ष अशें हांगा ह्या बिचार दिवपाक जाय. कित्याक जेन्ना पणजे टुरिस्ट येता तो पणजेचो टुरिस्ट स्ट्रेट अवे मिरामार पावता, पूण जेन्ना मिरामार ही दशा पळयली जाल्यार हांगा मिरामार ह्या बिचार परत येन अशें दिसना. आनी गोवा टुरिजम जे आसा ते टुरिजमाचो खंय तरी इमेज पिड्ड्यार जाता ती आमकां दिश्टी पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर मिरामारसून. आल्तीन अबकारी खात्याच्या बंद इमारतीत एका कुडीत रोझारियो फर्नांडीस कर्मचाऱ्याची कूड सापडली. अबकारी खात्यान तो युडीसीच्या पदाचेर कामाक आशिल्लो. ड्युटेर आसतना खात्याच्या बंद कुडीत गळफास लावन ताणें आपली जीण सोंपयली. हाच्या फाटलें नेमकें कारण अजून कळूंक ना. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामो केला आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. आल्तीन एक्सायज डिपार्टमेंटान आज दनपारची एक कूड मेळ्ळी आनी तो जावन आशिल्लो एक्सायज डिपार्टमेंटाचो युडीसी अपर डिव्हिजन क्लार्क. तेजें नांव रोझारिनो फर्नांडीस. हेणी एक्सायज डिपार्टमेंटान तो कामाक आशिल्लो आनी तेणी ऑन ड्युटी आज गळफास दिवन आपलो जीव सोंपयलो. आतां हेजेर फुडलो जो तपास आसा तेजी कूड जी आसा ती पुलिसांनी आपल्या ताब्यान घेतलेली आसा पोस्टमॉर्टमा खातीर आनी जो फुडलो तपास आसा तो फुडलो तपास पणजे पुलीस करता. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश बरोबर हांव गौरेश गांवकर. गोंय चंदगड महामार्गाचेर 2 घाट लागतात. गोंय आणि महाराष्ट्रा मदीं आशिल्लो वेवसाय आनीक वाडचो हे खातीर चंदगड वाठारांत लॉजिस्टीक पार्क करपाचो विचार आशिल्ल्याचें चंदगडाचे आमदार शिवाजी पाटील हांणी सांगलें. 21 जानेराक केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी वांगडा हे संदर्भात बसका जातली तेन्ना हो विशय तांच्या कानार घालतले अशें शिवाजी पाटील हांणी सांगलां. दुसरा विषय होता आमचा एक 3 घाटाचे विषय होते जेणेकरून गोवा आणि महाराष्ट्र एक व्यवसाय आमच्या चंदगडमध्ये पूर्णपणे हे आहेत. जागा मोठी आहेत, धरणं आहेत
तलाव आहेत आणि जेणेकरून आज 2 आपले तिलारी घाट आहे, अंबोली घाट आहे आणि त्याचबरोबर आमचे 3 रस्ते मोकळे करायचे आहेत. तर परवा 21 तारखेला नितीन गडकरी साहेबांची एक बैठक आहे. त्या बैठकीला संयुक्त आमचे अधिकारी आणि साहेबांचे सोबत मीटिंग करून आपल्याला ते मोठे घाट करून एक लॉजिस्टिक पार्कसाठी आम्ही खूप प्रयत्नशील आहोत आणि ह्याच्यासाठी महत्त्वाची बैठक होती. त्यासाठी आपल्याला मुख्यमंत्री साहेबांनी मनापासून सर्व सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिले. आपण जीटीडीसीचो अध्यक्ष झाल्या उपरांत आता महामंडळाक बरोच फायदो जाला. 2023-24 ह्या वर्सा वाटप 45 लाख रुपयांचो महामंडळाक फायदो जाला. हे सगळे पैसे सरकाराक दिले अशी माहिती जीटीडीसीचो अध्यक्ष आणि आमदार गणेश गावकर यांनी दिली. 21 एप्रिल 2022 चेअरमॅन म्हणून गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचो चार्ज घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी ती माझी जबाबदारी सोडली. त्या दिसा कितें केलें की विचार केलो की सगळी टीम जी आमची आसा तेन्नाचो MD मागीर तशें सगळे ऑफिसर तांकां हांवें ठरयलें की मुख्यमंत्र्यान आमकां एक मंत्र दिलो. कितें म्हणून तेन्ना सुरवातीकच तेन्ना सरकार जालो तेन्ना सगळीं कॉर्पोरेशनां फायद्याक येवची आनी फायद्याक कशी येतली ती पळया म्हणून. तो एक कितें आसा की तो विशय तकलेन धरून हांव त्या प्रमाणे काम करपाक स्टार्ट केलें. 2022-23 डिविडेंड आमी दिलो मोर दॅन 45 lakhs. मागीर 23-24 आमी आज हँडओवर केला माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आनी म्हाका दिसता कितें की 3 कॉन्सिक्युटिव्ह इयर्साक आमी दिवपाक पॉसिबल जातलें. कित्याक ह्या वर्साचे 9 म्हयन्याचे रिजल्ट्स पळय आसा न्ही ते फायनान्शियल रिजल्ट्स आमचे पॉझिटिव्ह आसा. म्हाका दिसता की इन द हिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन्स नॉन फायनान्शियल कॉर्पोरेशन अशें कंटिन्युअसली सरकाराक डिविडंड दिवपी ते गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसतलें. कित्याक रेकॉर्ड चॅक केले जाल्यार कळटलें. म्हाज्या म्हायती प्रमाणे तुमकां हांवें सांगलां. आतां विशय कसो आसा की हें करता आसतना माननीय मुख्यमंत्र्याचें मार्गदर्शन मागीर आमचे टुरिझम मिनिस्टर पवन खंवटे म्हणजे सगळ्यांचे सहकार्य आसा. तें करता आसतना एक तुमकां हांव मुद्दाम करून सांगता की हें करपाक कित्याक पॉसिबल जालें तर आमचे सगळे जनरल मॅनेजर्स आनी तेंचे सगळे एसोसिएशन तेची सगळी कंप्लीट बारीक ल्हानांतल्यान व्हड सगळ्या वर्करांची कलेक्टीव एफर्ट्स आनी टीम बरें काम करता आनी ती सिस्टमॅटिकली काम केलें म्हणून पॉसिबल जालें. की हांव म्हाका स्वताकय कितें आसा की खुशी जाता की त्या कॉर्पोरेशनाचे चार्ज घेतले उपरांत हो बदल घडून हाडपाक शकले आनी ती बरे भशेन कॉर्पोरेशन आमी चलयलें आनी ह्यावूय वर्सांत आमी मोर दॅन 45 lakhs डिविडंड सरकाराक दिला. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.